लोकां बरोबर संवाद करपाक पयलो मुद्दो आशिल्लो तिजो. पूण काही एक जवळ जवळ 25 दीस कार्यकर्त्यांक मेळपाक गेले. कित्याक कारण ती भाजप पार्टीन नवी आशिल्ली. जरी समाज सेवा आमी करता पूण लोकां कडेन संपर्क दवरून आनी तें तिणें केलें. मागीर रावंड 2 लोकां बरोबर गेली. लोकांचे विशय समजपाक प्रयत्न केलो. कितें लोकांची अपेक्षा आसा हें आसा. आनी आतां तिसरो रावंड आसा तो मिटींग रावंड आसतलो. तो आतां फुडल्या आठवड्यांतल्यान सुरू जातलो. पूण अत्यंत लोकांनी खूब म्हणजे प्रेम दिल्लें आसा, सहकार्य दिल्लें आसा आनी तिका बरें प्रोत्साहन मेळिल्लें आसा. सर मडगांवचे असल्यामुळे काय फायदा होईल असं? मडगांवची धूत ही तशी मडगांव कॉलेज केलां, स्कूल केलां. जवळजवळ 20-25 वर्सां तिणें मडगांवच हें केलां. म्हणजे कांय आनी आमचो गोंयांका आमच्या परिवाराचो गोंयच्या सगळ्या लोकां कडेन संपर्क आसा. म्हणजे खंयच्याय गांवांत म्हण, खंयच्याय शहरान म्हण, ताका लागून खुबशे आमचे वळखी आसा. तातूंत म्हणजे आनीक फायदो जाता लोकां कडेन वचून लोकांक म्हणजे लोकांचे विशय जाणून घेवपाक. ओके सर, आणि एकदा खूप वेळा विरोधक जेव्हा क्रिटिसाइज करतात तेव्हा तुम्ही काय म्हणू इच्छिता? आमकां तशें रिस्पॉन्स करपाचें ना. म्हणजे म्हजें किंवा म्हजे मिसेजीचें आनी ह्याच राजकारणानूच न्हय, खंय केन्ना एलिगेशन जाल्यार आमी आमचे पॉझिटिव्ह थॉट्स आसतात आनी आमी आमचें काम करपाक सतर्क आसता. प्रत्येकाक रायट आसा म्हणपाचें, क्रिटिसायज करपाचें, पूण ते आपणे रिस्पॉन्स दिवपाक अशें ना. आमी वी आर अकाउंटेबल टू पीपल ऑफ सावथ गोवा. म्हणजे लोकांनी जेन्ना आमकां सांगता, लोक आमकां सांगता ते एका मनशान म्हणलें किंवा 2 मनशान म्हणलें तातूंत आमी तशें म्हणजे आमकां तशें बाधना. पूण आमी रिस्पेक्ट करता. प्रत्येकाक आपले व्ह्यूज दिवपाचे अधिकार आसा. पूण ताका लागून रिस्पॉन्स करूंक जाय अशें कांय ना. तो त्या मनशाचो अधिकार आसता आनी त्या मनशाच्या अधिकारान आमी जरी मानता की आमकां आवय बापायन कितें शिकयलां, केन्ना कोणाक केन्नाचें वायट उलोवंक जायना लोकांचें, इतलें आमी शिकता आनी आमी आमचे पॉझिटिव्ह ती आपल्या पॉझिटिव्ह कॅम्पेनाचेर फोकस करता. आणि उद्या PM मोदी गोव्यात येतात, दक्षिण गोव्यात प्रचारासाठी. म्हाका दिसता मोदीजीन जसो देश आतां इतली प्रगती केल्या आनी मोदीजीक लागून इतलो विकास जाला देशाचो आनी तांचो एक प्रवास आसा आतां विकसीत भारत 2047 की डेव्हलप्ड नेशन जावपाक जाय. म्हाका दिसता थंय आमी खूब उत्सुकता आसा आयकूंक मोदीजीचें भाशण फाल्यां आनी म्हाका दिसता तातूंत प्रचंड प्रतिसादूय मेळटलो अशें हांव आशा बाळगितां. सर, शेवटचं विचारतो, दक्षिण गोव्यात कॅम्पेनसाठी तुम्ही सुद्धा फिरताय. विकासाच्या दृष्टीने बघितलं तर कोणती गरज आहे असं वाटतंय दक्षिण गोव्यात? हांव तसो कॅम्पेन असो करना, पूण हांव लोकांक वचून मेळटा जे आमचे बरे मागपी आसा तांकां सांगता की एक म्हणजे अशी अफवा जाल्ली की ना ती लोकांक मेळची ना, ती हें आसा. म्हणून हांव लोकांक सांगता की अशें कांय ना. तिणें जेन्ना एकदां आपलं हे डिसिजन घेतलां, म्हत्वाचें डिसिजन घेतलां, तातूंत जर तर फाल्यां लोकांनी तिका निवडून दिली जाल्यार तिजो पूर्ण प्रयत्न आसतलो लोकां बरोबर संपर्क करपाचो, एक कार्यालय उगडपाचें, थंय आपलो स्टाफ दवरपाचो, लोकांची कंप्लेनी किंवा कन्सर्न्स किंवा विनंती पत्र घेवपाचें, एक बाबा रेग्युलर फोरम कसो जावन तिणें लोकांक मेळपाचें, हें सगळें हांव लोकांक सांगता की बाबा आमी सतर्क आसतले म्हणून. आणि लीडच्या बाबतीत खूप वेळा भाजप नेते बोलतात त्याच्यामध्ये. हांव लिडाचेर तशें उलयना. हांव म्हणटा लोकांचो आशिर्वाद आसत आनी लोकांक तर ती आवडत, म्हणजे ती तांकां विश्वास बसत जाल्यार निवडून येतले अशें हांव आशा बाळगितां. हाऊ मच एक्सपेक्टिंग? हांव तशें लिडाचेर केन्ना आय डोंट कॉमेंट. हांव खूब कडेन पावलां. केप्यां गेलो, हांगा गेलो, काणकोण गेलो, शिरोडा गेलो, फोंड्या गेलो, मडकय गेलो आनी पूण हांव प्रचाराच्या दृश्टीन वचना. हांव आमच्या बऱ्या मागप्या कडेन वता, हितचिंतका कडेन वता, जांकां सांगता हांव की बाबा लोक तर तिका निवडून दी जाल्यार आमची कशी तयारी आसतली, इतलेंच म्हणून हांव सांगपाक वता.